नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ स्क्रिप्टेड. आपाच्या अमित पालेकराचो दावो. नावा क्लियर करून व्हिडिओचो बीजेपी करता वॉशिंग मशीन कसो वापर. पालेकराचो आरोप. म्हादय विशीं नेमिल्ले सभागर समितीची बसका 10 जानेराक 27 डिसेंबराक दवरिल्ली. धुकल्ली फुडें बसका बेगोबेग घेवची म्हणून विरोधकांनी केल्ली मागणी. सायबर क्रायम, सायबर फ्रॉड डिटेक्ट करून लोकांक सादूर आनी साल्वार करपाचे दिशेन गोंय पुलिसांची स्ट्रॅटेजीक वाटचाल. एक्सिडेंट उणे करपाचेरूय मंथन. डीजीपी हेड ऑन. पांचवी ते 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचे धोरण रद्द. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचो निर्णय. नापास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्या भितर परत परीक्षा. शिक्षक पालकांचो येवकार. नातलांक बीफ शॉर्टेज जावची ना. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो एमडी राजेश केणीचे उतर. कत्तल सुरू. सरकाराच्या उतरा उपरांत खंय बुधवारा बिफांची दुकानां उक्ती. गोयचो पर्यावरण संवेदनशील वाठार जाता उणो. राना क्षेत्र 2 वर्सांत 150 हेक्टर देंवले. उत्तरेक 90 हेक्टर, दक्षिणेक 60. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो सर्वे रिपोर्ट. आणि नातालांचो सीझन सुरू. बाजारात गोठे, नक्षत्रां, क्रिसमस ट्री, सजावटीच्यो लायटी. नव्या ट्रेंडी सामानाचो झगमगाट. आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावाची परबी. खबरो विस्तारान. सुलेमानाच्या पहिल्या व्हिडिओ खातीर म्हजी चौकशी चल्ल्या तशीच दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदूंक करची. आपाच्या अमित पालेकाराचो आर्ग्युमेंट. दुसऱ्या व्हिडिओत सुलेमान स्क्रिप्ट वाचता तो दिसता. आपली नावां क्लियर करूंक खंय बीजेपी तो व्हिडिओ वॉशिंग मशीन कशें वापरता. पालेकाराचो आरोप. मंगळारा दुसऱ्या दिसाय पालेकाराची चौकशी. काल तो व्हिडिओचो टायमींग जेन्ना हांव भितर वता तेन्ना येता तेन्ना कांय गजाली क्वेश्चनेबल जाता. द ऑथेंटिसिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, timing of that video and source of that second video has to be probed as much as I am being probed for the source of the first videos. BJP जो washing machine झालो तो video to clean up the image of BJP, I don't know, it is for people to judge and decide that part of it. Video clear cut दिसता second video. He is wearing glasses and he is reading it and I think everything has to be probed as far as this entire second video is concerned. पळय, जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी सिद्दीकीक 2 ते 3 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो, SP म्हणटा 2 दीस, मागीर म्हणटा 3 दीस, मागीर DGP म्हणटा 2 दीस 3 दीस, तेन्ना हांवें सांगपाची गरज ना. जर सिद्दीकी वॉज इन कस्टडी ऑफ पुलीस फॉर लास्ट 3 or 4 days, एक तर तो व्हिडिओ येवंक जाय आशिल्लो 3 दिसां पयलीं, नाजाल्यार तो काल जर आयला आनी टायमींग परफेक्टली कोइन्सायडींग विथ माय एंट्री टू पुलीस स्टेशन, which means something was being framed up, cooked up, a made up video has been brought out to clean the image of Bharatiya Janata Party. म्हादय विशीं नेमिल्ले सभागर समितीची दुसरी बसका 27 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली. जाहीर जाता थंय आसा कांय वरां भितर बसका फुडें धुकल्ली. आतां खंय 10 जानेराक सकाळी जातली. दुसरी बसका बेगोबेग घेवची म्हणून विरोधकांनी फाटल्या अधिवेशनात मागणी केल्ली. प्रकल्पाच्या क्लिअरन्साक कर्नाटकान केंद्रीय पावण्यार मोठो नेट लायला. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सायबर क्रायम आनी सायबर फ्रॉडां जातात, मात तांचें रिपोर्टिंग जायना. पुलीस सध्या सायबर क्रायम कंट्रोल तशेंच सायबर फ्रॉडस्टरांक धरून लोकांचे अर्थीक लुकसाण जावचें न्ही म्हणून खासा प्रणालीचेर काम करता. परिणामूय बरे दिसपाक लागल्यात. डीजीपी आलोक कुमार हेड ऑन. दुसरें मोठें टार्गेट खंय अपघात देंवोवपाचें. अगर छोटी चोरी भी हो जाए तो वो आती है, लेकिन साइबर क्राइम कई बार ऐसा भी होता है कि कई लाखों का हुआ है लेकिन वो कहीं पे कुछ आता नहीं है।
लेकिन साइबर क्राइम का इंसिडेंट एक मेजर चैलेंज केवल गोवा के लिए नहीं है, बट ओवरऑल आज के सिचुएशन में हर सोसाइटी के लिए है। तो उस पे हमारा फोकस रहा है और उसमें हमने साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है उसको स्ट्रेंथन किया है। हमने साइबर क्राइम की ट्रेनिंग करीब 800 गोवा पुलिस वालों को, जो इंडिया की अपेक्स टास्क फोर्स है जिसको I4C कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर काम करती है, उससे 2 दिन की ट्रेनिंग करवाई है। और उसके अलावा हमने I4C में गोवा का एक पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी गोवा गवर्नमेंट के अप्रूवल से रखा है। तो वो हमने पिछले महीनों में कई लोगों को अरेस्ट किया है और जिसके अच्छे नतीजे आए हैं। और दूसरा होता है जो पैसा किसी का चला गया उस पैसे को रोकना कि वो जो फ्रॉडस्टर तक ना पहुंचे, वो बैंक में कहीं पे अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको रोकना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने जुलाई से लेके अभी तक जो हम पहले रोकते थे उस पैसे को, दैट वाज अराउंड 7 to 8%, और अभी के महीनों में नाउ इट हैज जंप टू ऑलमोस्ट 30%। बेसिकली सर साइबर क्राइम में यही होता है कि स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हो या नॉर्मल सिटीजन्स हो, ये होप नहीं रहता कि एक बार पैसा अगर चला जाता है तो ये वापस मिलेगा जी। तो उसमें अभी जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट हम 30% अमाउंट को रोकने में सक्षम हो गए, जो पहले 7-8% हुआ करता था। तो साइबर क्राइम इज ए लॉन्ग बैटल ये इसमें, तो इस पे कंटिन्यूस हमारी अपनी तैयारियों को मजबूती देना, ये मेरी एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी में से है। दूसरा जो एक मेजर चैलेंज गोवा का है वो है आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट्स करती हैं। तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, पर इन सारे स्टेक होल्डर्स को लेके क्या हम मतलब एक बहुत पुख्ता रोड सेफ्टी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं गोवा के लिए, सो दैट जो ऑलमोस्ट 300 डेथ्स होती हैं गोवा की सड़कों पे हर साल, उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस तरह का। तो ये एक विजन हमारा वहाँ पे भी है। 5वी ते 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचे धोरण रद्द। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हो निर्णय घेतला। नपास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत बसूंक मेळचें ना, तांकां 2 म्हयन्यां भितर परत परीक्षा पास जावचें पडटलें। शिक्षक पालकांचो निर्णयाक येवकार। RTA कायद्या सकयल नो डिटेन्शन रद्द करपाचो निर्णय 2019 घेतिल्लो 5 वर्सांनी चालीक। येता 5वी ते 8वी मेरेन सगळ्यांक पास करपाचें धोरण सरकारान चालीक लायिल्लें, मात त्या निर्णया उपरांत शिक्षणीक मळाचेर घे टिका जाली। मात केंद्र सरकारान आतां सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां। धोरणाक लागून भुरग्यांच्या अभ्यासावेलें लक्ष उणें जालां म्हूण शिक्षण तज्ञ उलयल्ले। मीटिंग जो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जो केलो आसा, फ्रेमवर्क प्रमाण आमकां करिक्युलर गोल्स दिल्ले आसा आनी कंपिटन्सीज दिल्ले आसा। म्हणजे भुरग्यांक ते स्टेजीर कितें गोल्स अचीव करपाक जाय आनी कितें कंपिटन्सीज तेजे जावपाक जाय ते। आतां कशें आसा की जर 5थाच्यान त्या म्हणजे प्रिपरेटरी स्टेजींतल्यान जर मिडल स्टेजीर वयता आसत जाल्यार प्रिपरेटरी स्टेजीर कांय कंपिटन्सीज दिल्ल्यो आसा ज्यो भुरग्यांनी अचीव करच्यो। आनी तेच्या नंतर तें एसेसमेंट जें आसा तें एसेसमेंट 2 तरेचें म्हटलें आसा, फॉर्मेटिव्ह एसेसमेंट आनी समेटिव्ह एसेसमेंट। फॉर्मेटिव्ह एसेसमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी मागीर एट द एंड ऑफ द इयर दॅट विल बी अ समेटिव्ह एसेसमेंट। आतां समेटिव्ह एसेसमेंट म्हणटा सुद्दां ह्या वर्सा त्या NEP प्रमाण कशें आसा इट इज कंपिटन्सी बेस्ड लर्निंग, म्हणजे कांय कंपिटन्सीज भुरग्यांनी अचीव केल्या काय ना आनी मागीर चेक करप वेदर ही इज रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आतां ह्या नवीन एमेंडमेंट जे येयल्लें आसा रायट टू एज्युकेशन एक्टान तेजे प्रमाण अशें म्हटलेलें आसा की ते स्टेजीर जर तो रेडी आसा काय ना हें पळोवपाचें। इफ इज नॉट रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज जाल्यार ही विल बी रिएसेस, म्हणजे ताका 2 म्हयन्याचो टायम दिवप आनी ताका रिएसेस करप। की आमी थोडोसो जो भुरग्यांचो अभ्यासाचेर लक्ष आशिल्लो तो खंय तरी मातसो कमी जाल्ल्याची एक भावना आसलेली। म्हणजे भुरग्यांक कितें तरी भंय जाय आनी पालकांक कितें तरी भुरगो आपल्या भुरग्याच्या 1 वर्स आयुश्याचो फुकट वयता हेची एक जाणीव जावपाक जाय आशिल्ली। आनी ती जाणीव खंय तरी फाटल्या जो नो डिटेन्शन पॉलिसीच्या पयलीं म्हणजे CCE नुसार आमी डायरेक्ट 8वी मेरेन पास करतले, त्या वेळाचेर थोडे भुरगे निर्डावलेले आसले, निर्धास्त आसले आनी नवीन येयल्या उपरांत मागीर ते शिकपा कडेन दुर्लक्ष करून मागीर त्याच भुरग्यांचें नुकसाण आमकां धावीत जाताना दिसतालें। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस। नातलांक बीफ शॉर्टेज जावची ना, गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो MD राजेश केणीचें उतर। कांय हिंदू संघटना बिफाच्यो गाडयो आडायतात, धंद्याक त्रास जाता म्हणून बिफेलांनी दुकानां बंद खंय दवरल्यात। मुख्यमंत्र्यान कायदेशीर आनी हायजिनीक मांसांचो सप्लाय मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान जातलो म्हणून उतर दिलां। त्या उतरार खंय बुधवारा सावन दुकानां उक्तीं। फाटले 2 दीस बीफ विकपी दुकानवाल्यांनी आपलो वेवसाय बंद दवरला। कांय हिंदू संघटना बीफ हाडपी गाडयो आडयतात,
धंदो करपाक त्रास जाता म्हण दुकान बंद दवरल्यात म्हण वेवसायीक सांगतात. मात मुख्यमंत्र्यान कायदो हातीत घेवप्यांचेर कारवाय करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत बुधवारच्यान दुकानां सुरू करतले म्हण बीफ विकपी उलयले. आज हांव सांगूंक सोदता की आज रिगार्डींग बीफ आज क्रिसमसाक क्रिश्चन कम्युनिटीचे आज खूब गिरायक आशिल्ले. आय एम सॉरी कित्याक आमी तांकां मास सप्लाय करूंक पावना, सर्वीस दिवंक पावना. फॉर दॅट आय एम रियली सॉरी फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट. एंड आज हे कित्याक जाला हे इन्सिडंट्स जे मासाचे इन्सिडंट जाल्लेले आसा ते नेबरींग स्टेट्सून ते मास येवपाचे आशिल्ले ते पावूंक ना आज रिगार्डींग फॉर दीस एंटी एक्टिविस्ट हांकां लागून. आनी फाल्यांसून गोवा मिड कॉम्प्लेक्सान मास येतले आनी फाल्यां सकाळीं मास मेळटले. प्रॉब्लम आमचे इथे आमचे हे आता मास आसा ते आमच्या गाड्यांक धरून बीन ते मातशे प्रॉब्लेम करता. ते गांव वेगळे ते प्रॉब्लेम करता तर आमी बंद दवरलेले. आतां आमकां सीएमान एन्शुरन्स दिला की कितें बी कोण लॉ आपले हातीन घेता तेंचेर आमी एक्शन घेतले करून ते सीएमाच्या एन्शुरन्स आमी फाल्यांच्यान चालू करतले. मजगती नातालाक बीफ शॉर्टेज जावचें ना अशें गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो MD राजेश केणीन उतर दिलां. ते दीस शेनवारा एक घटना जाली मडगांव. थंयच्यान हे मीट ट्रेडर्सांनी दुकानां बंद दवरतले अशें जाहीर केलें. त्यामुळे काल तांणी सोमारा आमचे कडच्यान आमकां सांगलें सोमारा तुमी कापूं नाका, आमी तुमचे कडच्यान घेवचे ना. तांची ऑर्डर येता तेन्नाच आमी सॉर्ट करता आनी तांकां दिता. कारण हे एसोसिएशन म्हणजे मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन आसा ताका हो मीट कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो आसा आनी तांणी हायकोर्टान वचून हायकोर्टान केस घाली आनी थंयच्यान हायकोर्टान आमकां डायरेक्टीव दिले की मीट ट्रेडर्साक तुमी सप्लाय दिवपा जाय. पूण तांची ऑर्डर येवना त्या कारणान आमी काल सॉर्टर करूना. पूण मागीर काल रातच्यान तांची ऑर्डर येवपा लागल्या. सो काल रातच्यान ऑर्डरी आयल्या तश्यो आमी रातची आमची यंत्रणा सुरू केली आनी बिफाची शॉर्टेज क्रिसमसाच्या टायमार ते गोंयकारांक जावचें ना इतले एश्युरन्स हांव मीट कॉम्प्लेक्सा तर्फे दिवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. गोयचो पर्यावरण संवेदनशील वाठार बऱ्यापैकी उणो जाता. केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ले आंकडे हुस्को करपासारखे. फाटल्या 2 वर्सांत गोयचो 150 हेक्टर रानां वाठार उणो जाला. उत्तरेक 90 हेक्टर, दक्षिणेक गोंयांत 60 हेक्टर रानां वाठार उणो जाला. केंद्रीय मंत्रालयाचो रिपोर्ट सांगता. अस्तंत घाटाच्या रानां वाठारात मोठ्या प्रमाणात उणाव जावपाक लागला. तातूंतलो वट्ट 20.37% वांटो गोंयचो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय रान सर्वे रिपोर्टांतल्यान स्पष्ट जाला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 भायर आयला. रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत रान वाठार उणो जाता. गोंयचे खारपुटी वाठार मात वाडटा म्हण रिपोर्ट. अस्तंत घाटांतल्यान रान वाठारात उणो. गोंयचो 20.37% वांटो. उत्तर गोंयांत वट्ट 90 हेक्टर रान वाठार देंवलो. दक्षिण गोंयांत 60 हेक्टर रान वाठार उणो जाला. सैमान दिल्ल्या ह्या धनाची आमी राखण करूंक ना जाल्यार येवपी काळ आमचे सगळ्यां खातीर भिरांकूळ परिस्थिती हाडटलो अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान मांडला. आमी जंगल म्हणटा तेन्ना आमच्या लक्षांत येवपाक जाय की ही जी आमकां निसर्गान दिल्लेली सैमान दिल्लेली जी आमकां धन आसा तेची आमी जर राखण करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की येणारो जो कालखंड आसा वर्तमान जे आसा ह्या आमच्या राज्याचे आमच्या देशाचे ही खूब भयानक परिस्थितीचेर पावताले. आयज जगान सगळे कडेन वाळवंटान बर्फ पडटा. ज्या जाग्यार बर्फ पडोंक जाय थंय वादळां जाता. लोकांचें जीवन विस्कळीत जाता. आमच्या गोंयान ही सगळी परिस्थिती येयल्ली आसा आनी 2 वर्सां जेन्ना अग्नितांडव जे आसा हे अग्नितांडव नैसर्गीक न्हू. हे अग्नितांडव मुद्दम जे लोक काजू किंवा हेर बागायती पिकांची लागवड दोंगरार करपाक सोदताले तेंच्यांनी ती केल्ली
आनी तेचेर आवाज जेन्ना उठयलो तेन्ना खंय तरी वन खातें आसा तें न्हिदलेलें वन खातें जागे जालें आनी तेंच्यांनी तेचेर प्रतिबंध हाडपाच्या नदरेंतल्यान यत्न केल्लो आसा. एकंदर ही परिस्थिती जी आसा ही जर आमी सुदरोवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमचें भवितव्य न्हू, आमचें वर्तमान न्हू, तर ह्या आमची जी ल्हान भुरगीं जी आसा न्हू तांकां प्राणवायू खंयच्यान दिताले तेंच कळना म्हाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शिवोले ऑशेल झरी लागसार येवपी कथीत बेकायदेशीर प्रकल्पाची पळोवणी केली. प्रकल्पाक लागून उदका स्त्रोत आनी झरीची वाट लागतली म्हणून थळाव्यांचो आर्ग्युमेंट. हो प्रकल्प पर्यावरणाक मारक म्हणून शिवोलकारांनी हायकोर्टान PIL घाला. Now if you see what we have measured, most of the road width is under 6 meters. It has to minimum width has to be 6 meters. It is less than 6 meters. As per TCP record, what they have recorded today, they have themselves have recorded that it is less than 6 meters. So this is what we have realized is an illegal house multi-dwelling housing project where 8 villas are coming and 8 swimming pools. So we are our plea to the court has been that this is a highly environmentally damaging project for the spring, and therefore this project has to be stopped. All this structure, cement and steel has to be removed and it has to be restored to the original state because the spring water levels are going down slowly. Yes, am I right? Come down by 33%. So 33%, this is definitely causing, and we are proving this scientifically. We are not just saying in there, actually what is happening at the level. So आज तांच्यांनी पळयत जाल्यार तुमी 4, 420, 430, 4 अशें 5 भितरूच सगळे मेजरमेंट मेळटाले चडशे कंटिन्युअसली. एक त्यांचा एक शोल्डराचो जो भाग सोडलेलो वेगळो जालो, पण तांकां मेळटालो मेजरिंग बिकॉज पीपल वर एक्टीव अँड दे वर टेलिंग हाव द रोड इज आनी कितलो विताचो आहा तो सारको करून आमी केल्लो आसा. सो दे हॅव डन द वर्क अँड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट टू दी डिपार्टमेंट. पण हो आमी प्रोसिजर पयलीं मागताले, जे खणप सुद्दां सुरू जावंक नासलें न्ही तेन्नाच मागताले आमी की ह्यो प्रोसिजर पयलीं जर केल्लो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन जावन जर जाल्लो आज हे येदे व्हडले जावन आनी वयचे नासले. कारण हें कितें आहा, इट इज अ स्लो पॉयझनिंग. इट इज स्लो पॉयझनिंग कळना. आयजूच मनीस मरना, आयज पॉयझन घेतले की तो हय रोखडो एक म्हयन्यान वर्सान घोव मारता पळय तशी ही जर आतां एक सुरवात जातली आनी हळू हळू आमकां कळचेच ना. वन डे वील कम, लेवल वील टोटली कॉलेप्स आनी ड्राय जाल्यार आमी न्हिदपाचें पडटलें आनी मागीर आनी ताका रिट्रावल ना. गोंय धारवाड मार्गार गोंयच्यान आयिल्लो टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी गोंया वटेन वतल्या ट्रकाचो अपघात. ट्रकांतले 3 जाण जाग्यारूच सोंपले. टेम्पो ट्रॅव्हलरांतल्या 5 जाणांक बरोच माल लागला, तांकां हॉस्पिटलांत घाल्या. फांतोडेर सुमार 3 अपघातात हणमंत मल्लाड, महंतेश चव्हाण आनी महादेवप्पा हुलळी म्हणटा त्या 3 मरण. गोव्यात पर्यटना खातीर येल्ले एक ट्रॅव्हल्स ती गोव्यात पर्यटन केल्यानंतर परतून वचत असताना गोवा धारवाड या रस्त्याचेर अर्णवर लागींच तेका एका मिनी ट्रकीन धडक दिली. तेज्यात टुरिस्ट ट्रॅव्हलर आसात तेजेतले 5 जण जखमी जाल्ले आसात. तशेंच ट्रकात आशिल्ले 3 जाण जागीच ठार जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसात. एकूण टुरिस्ट टेम्पोतून एकूण 16 जण गोव्यात येल्ले आनी ते परतून वचत असतानाच हो अपघात घडलो आसा. हो अपघात हो अळनवार पुलीस स्थानक हद्दीत घडलो असून या पुलीस स्थानकात या प्रकरणाची नोंद जाल्ली आसात आनी जी जखमी आसात तेंचेर बेळगांव हांगासर उपचार सुरू आसात. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे. नातलां आयलीं. फुडले सप्तकभर नातालांचो सिजन. बाजारात येशूच्या जल्माचे गोठे, नक्षत्रां, क्रिसमस ट्री, तरेतरेच्यो लायटी, नव्या आनी ट्रेंडी सामानाचो झगमगाट. वेगवेगळ्या तरेचे केक, गोडशीं, जिनसांची मोठी उलाढाल. इगर्जी कपेलांचेर लायटिंग. बाजारात उमेद. गोंयचो आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावान गोंयकारांक नातलांची परबी दिली. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचो जोल समारंभ आमी एकठांय येताना ताच्या येण्यान सोमेस्तान जो सासणीक बोरमासो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया. ह्या नाताला समयार बेल्या शारान जोल मोल्लो बोरमासो आमच्या जिवितान एक मोगाचो आनी भावार्थाचो फोलेर जावंक पाव. ही आमची होममेड घरा केलेली सो आमी ती पसंत करता.
1-2 म्हयने पयलीं स्टार्ट करता आमी करपाक. तुमकां मार्केट बीन तुमचें फिक्स आसा? हय, मार्केट आमचें फिक्स आसा. आनी तुमी मुर्त्यो बीन ह्यो दोन मातयेचे आनी मातयेचे आमच्या लागीं आनी इम्पोर्टेडूय आहा, सॅरामिकाचे आहा. आनी आतां केक बीन कशी रेट बीन कशी? रेट आहा रिजनेबल. रोज 580, बोलिना 580, डॉलर 680, न्यूरो 400 डझन. हय सगळें आसा. आमी डेकोरेशन दवरता, गोटे दवरता, स्टॅच्यूज दवरता, सगळें दवरता. पूण ओके मॅनेजेबल आसा. तितलो एकदम जसो आमी एक्सपेक्ट केल्लो तितलो डिमांड ना, पूण आसा कित्याक सगळ्याचो इफेक्ट जालो न्ही. ओल्ड गोवा फीस्ट आसा, लोक अर्दे थंय गेले, हें जालें, सो ओके आसा रे. आनी हांव वर्स एंड वर्स हिंगा येता हे शॉपार ऑर्नमेंट्स घेवपाक, स्पेशली काराक घालपाक आनी गिफ्ट आमचे सोयऱ्याक गौऱ्यांक मातशे बॅगान घालून घेवपाक. I'm here to this shop. I come here every Christmas to buy ornaments for this festive season, and at home I'm making a nativity of this season. I'm coming here to buy something to hang for the car. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.